फाटल्या पावसान लायट आणि उदकाक लागून 70तल्या लोकांचे फाटले कांय दीस हाल चल्ल्यात। निमणे बुधवारा लोकांचे पाशेस सोंपले। लोक चाळवले आणि तांणी केरी वचून चोल्लाचो बेळगाव गोय हायवे आडेलो। राती उसरा मेरेन आंदोलन चालूच आशिल्लें। 2 वरां वयर हायवे बंद उरिल्ल्यान दोनूय वटेर ट्रॅफिक सामको जॅम जालो। बेरेस्तारा सकाळी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणेन अधिकाऱ्यांची ताकतिकेची बसका आपयली। 8 दीस जाले उदक ना आणि जे उदक येता न्ही ते योग्य उदक ना। तू जी पहिलीची सिस्टम आसली तीच योग्य आसा आणि तू जो जेई आसा सगळ्यांक चेंज कर। You have never visited that site because you are not human being. This is the human being. At least उदक तरी मेळपाक जाय। लाईट ना ओके एकदा वेळे अरे उदक ना तिची व्यवस्था करूंक शकत ना। 3 कोटीचो 5 कोटीचो प्रोजेक्ट एक जनरेटर 1 लाख जनरेटर यू कांट प्रोवाइड। एजो इशू डिस्पोज करपा खातीर टुमॉरो एट 11 AM टेक द मीटिंग ऑफ ऑल द engineers, concerned staffs. We'll took the result from that source. कायदेशीर नोटीस दिवन सुद्धा महापालिकेन कामगारांचे प्रश्न सोडवंक नाशिल्ल्यान पणजेच्या सफाई कामगारांनी बुधवारा चड्डी बनियान आंदोलन केले। संपाच्या 3ऱ्या दिसा कामगारांनी मनीस अधिकार संवर्धन रॅली काढून पालिकेचो निषेध केलो। महापालिकेच्या 101 पात्र कामगारांक रेग्युलर करचे, कामगारांनी पयलीं केल्ल्या 8 दिसांच्या संपाचो पगार कामगारांक दिवचो म्हूण युनियनाच्यो मागण्यो। कायदेशीर नोटीस जाल्ली आसा। चड्डी बनियान अभियानाच्या अंतर्गत हो जो आसा पळय आयचो दीस जो आसा आमी स्टार्ट करता। पण डिसेंबरान जे आमी स्ट्रायक केल्लो जस्टिफाईड समर्थने अशा पद्धतीच्या संपाचो पगार आसा आणि तो मेळपाक जो पण जोपर्यंत 8 दिसाचो पगार जायना तोपर्यंत हे आंदोलन जे आसा अशाच पद्धतीन चालू आसता। 8 दिसाचे म्हणजे पगाराचेर कामगारांक फाटल्या 8 दिसांच्या संपाचो पगार मेळे मेरेन आंदोलन चालू उरतले म्हूण युनियन मागता। 2 दिसां भितर निर्णय जालो ना जाल्यार पणजेचो कोयर उखलचे ना म्हूण युनियन चिटकावणी दिता। 2 दिसांनी भितर समज निर्णय येवंक ना जाल्यार गार्बेज कलेक्शन स्टॉप करपाचे आमकां गांभीर्यान विचार करचो पडटलो। महापालिकेची आर्थीक परिस्थिती बरी नाशिल्ल्यान कामगारांचो पगार वाडोवंक अडचण येता। पणजेकारांचेर टॅक्स लावन पगार वाडोवचो पडटलो। महापालिकेक पणजेकारांचेर वजें घालपाचें ना म्हूण महापौर सांगता। 35% इनक्रीज हो तसो कितें कमी अमावंट ना। तांचो डिमांड एक्स्ट्रा आसा पूण म्हाका जेन्ना विचार करता आसतना CCPची ट्रेजरी पळोवपाक जाय। त्यामुळे केवळ घोशणा करून आमी थारपाक ना, ते एक्चुअल इम्प्लिमेंट करपाक जाय। आणि हे इम्प्लिमेंट करता आसतना तेज्या वयर आनी कितें करतलो तर जाल्यार आयच्या पोजिशनार तें शक्य ना। लोकांचेर पणजेकारांचेर एक्स्ट्रा टॅक्स घालप जेका हांव स्वता आणि म्हजे कावन्सील तयार ना। डिसेंबरान 8 दिसांच्या संपार गेल्ल्या कामगारांक पगार दिवचो म्हूण युनियन मागता। महापालिका म्हणटा कायदेशीर सल्ल्या प्रमाण काम केल्ल्यांकूच पगार दिवं येता। एक फ्रेंडली दृष्टिकोनानूच आमच्या लेबरां कडेन पळयता। त्यामुळे हो विशय आमी दिवचो कसो कितें दिवंक मेळटा हाच्या खातीर आमी लिगल ओपिनियन घेतिल्लें आनी आमकां लिगल ओपिनियनूय आयिल्लें आसा। त्या हितूंतल्यान नो वर्क नो पे अशा स्वरुपाचें तें ओपिनियन आसा आनी हे डिसिजन आमी फाटल्या कावन्सील मिटिंगाक कावन्सिला वयल्यान हाडलेलें तें आमी एडॉप्ट केल्लें आसा की नो वर्क नो पे। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी ओमकार फळार। गोंय सरकाराच्या माहिती प्रसिद्धी खात्यान संवेदना दाखयल्ली जाल्यार वार्ताहर तुकाराम गोवेकाराचे घरकान्नीक उपचाराक वेळार पयशे मेळपाचे। पत्रकार अडचणीत आसल्यार आनी इमर्जन्सी आसल्यार नेमांक फाटो दिवपाची तरतूद पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणेन आसा। मात सरकाराच्या माहिती प्रसिद्धी खात्यान नेमांक धरून बशिल्ल्यान गोवेकाराची घरकान्न गेली तरी पयशे मेळ्ळे। अर्ज आयलो तेन्ना पयली बसका घेवकूच सरकारान 2 म्हयने काडले। पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणेचो अर्थूच गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याक समजून असो दिसता। गंभीर केशींनी माहिती खात्यान स्वता जावन पुढाकार घेवन येवजणेचो पत्रकारांक फायदो करून दिवपाचो आसता। तशी तरतूद ह्या येवजणेंत केल्या। मात तुकाराम गोवेकाराचो अर्ज येवन पसून माहिती खात्याक गरज नाशिल्ल्या नेमांक घट धरून राविल्ल्यान तुकारामाक घरकान्नीच्या उपचाराक आर्थीक आदार मेळ्ळो ना। तुकाराम गोवेकारान सुदारीत अर्ज 11 मार्च 2015 ह्या दिसा केल्लो। ताचेर माहिती खात्याचे सचिवान अर्थसंकल्पाचें कारण सांगून त्या अर्जावयली बसका फुडें धुकल्ली। त्या उपरांत माहिती खात्यान त्याचेर लक्षच दिलें ना। ह्या अर्जाचेर 7 मे 2015 ह्या दिसा बसका घेतली, वट्ट 2 म्हयन्यांनी।
पत्रकार कृतज्ञता निधी येवजणेच्या नेमाप्रमाण सरकार जाय तेन्ना जाय ते वा सगळे नेमांक परिस्थिती वा एमर्जन्सी पळोवन थाकाय दिवपाक शकता. मात म्हायती खात्यान ह्या नेमांचो कित्याक वापर केलो ना काय विचारल्यार संचालक अरविंद बुगडेन सांगलें तें अशें. सगळे नेमांक थाकाय दिवपाची तरतूद आसा, मात ही तरतूद अर्जदारा कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना जाल्यार वापरपाचे. तुकारामाचे केसींत अर्जदारा कडेन थोडे डॉक्युमेंट आसले म्हूण ताका आनीक डॉक्युमेंट हाडूंक लायले. जाचे कडेन कांय पुरावे ना ताका सगळे नेमांक थाकाय आनी थोडे तरी डॉक्युमेंट दिल्यात ताका आनीक पुरावा हाड म्हूण घरकान्न मरसर येवजणे सकयल कास्तीक. गोंय सरकाराच्या म्हायती खात्याची ही कृतज्ञता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.